माझी आई आता गेली खाली माका कोण बघतो बाटलं घराक लावून कित्येक पायसेस काढल्या नांगावर थंय वर कसली म्हणी तसेच भोवता त्यान गायक लागून आणि किती परिस्थिती माझी बिघडली. मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित. चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं. या वाक्यान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान 2025चो अर्थसंकल्प सादर केल्लो. मात कोरगांवची ही फामील पळयल्यार देशाक वचन दिवपी सरकाराच्या कार्याचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासता. भरपूर परिस्थिती म्हणजे बिघडल्या कोण कानार घेईना. ही कोरगांवची ज्येष्ठ नागरीक चंद्रावती वेंची. जिणे भोगावळ आपल्या नशिबा वांगडा ती घेऊन आयल्या. पडके घर, अन्नांचे हाल आणि साधन सुविधांची आड नदर जाल्ली ही फामील. इतली त्याची बाबड्याची परिस्थिती बिकट झाली. ही खाट त्याची बाबड्याची सामकी दोळ्यातल्यान दुकां येयले म्हणा तिका पळयतकूच. हे किचन बाबड्याचे कितें आहा भितर कांयच ना रे बाबड्यांशी. ही वयर माती सगळे पडटा बाबड्यांचेर. ते आतां सांगताले रडोन हे सगळे म्हणून ते फातर पडलेले आहा सायडीक. सगळे हे पयल्या नजरच मारल्यार म्हणटा कशी बाबडी रावता, पावसान कशी रावतली ती. आख्खे उदीक येता म्हणटा ते फाटल्यान भितर. दुर्दैवीपणान जगतल्या या कुटुंबाची व्यथा ऐकूया. हे आता असा हेका आता कोण करतलो, हेचे कोण करतलो, त्याच्या हातीन काय आता हे असं असे असा. आता आमकां जाल्यार आमकांच कोण देना. आम्ही लोकांकडे मागून हाडटा. जेवंक गेलं तर जेवणान माती पडटा, न्हिदोंक गेलं थंय न्हिदोंक माती पडटा. एक खाट घालतले तर खाट घालूंक जागो ना तो. हे घरा ते माझे घर करता. घराक लावून कित्येक पायसेस काढल्या हांगा वर थंय वर असली म्हणी. भरपूर परिस्थिती म्हणजे बिघडल्या कोण कानार घेयना. वचून येता, पेडणे येता, पणजे येता. हांव बेकार तांकां पळोवपी कोण ना. 2-2 हजार तांकां मेळटा. 2-2 हजारान तर कितें जाता. लायट बील आसा, नळ बील आसा. काय खातलो शिरी रसाचं माझं एका हजाराचं माझ्या गंमती उभी पडपोती. ही बघ आज माझी लक्ष्मी दारा उभी आंबोळ्याची घ्यायला झाल्या. ही माझी आई आसा आणि एक माझी भयण आसा. कितें करूंक जाय तांकां सुद्दां काय खबर आसना. कितले वचून त्या पंचायतीन हय आईचे कोणूच कानार घेयना. घर तेचे मोडोंक पावला. 1.5 लाख दिता म्हणटा. 1.5 लाख खंय आसा. मामलेदारान गेले तर आज यो फाल्यां, पंचायतीन गेलेल्या म्हणटा आज यो फाल्यां यो म्हणटा. 1.5 लाखाच्या आशेक आमी सगळ्याक भोंवता. मत तेच्या टायमार सगळं येता. मत घालात म्हणटा, तुझे सगळे काम करून दिता म्हणटा. मत जाल्या उपरांत कोण कोणा वळखना. हेवटेंचे तोंड तेवटेन परत येता. सर्वे जना सुखिनो भवंतु हे ब्रीद घेऊन भाजप सरकार पावला मारता. दर एका कुटुंबाचे कल्याण जावचे, ग्रामीण कुटुंबाक बरे घर मेळचे म्हूण जायत्यो येवजण्यो हाडल्यात. प्रधानमंत्री आवास येवजण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजण, गरीब कल्याण येवजण, जनधन येवजण सारकेल्यो कितल्योशोच येवजण्यो हाडल्यात. पूण ह्यो सगळ्यो येवजण्यो फक्त कागदापुरत्यो उरल्यात. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळकीमणी.